गोंयांत वेगवेगळी राज्यां आनी जाती धर्माच्या लोकांचो राबितो विस्तारता तशेंच त्या लोकांच्या भाशांनी मुळाव्यो शाळा सुरू करपाच्यो मागण्यो वाडूंक लागल्या। सध्या गोंयांत कोंकणी मराठी बरोबर इंग्लीश, कन्नड, तेलुगू आनी उर्दू भाशांनी मुळाव्यो शाळा चलतात। प्रादेशीक भाशा आशिल्ल्यान सरकार तांकां अनुदानूय दितात। गोंयांत उर्दू शाळांकूय मागणी वाडटा। सध्या गोंयांत एकूण 1133 प्राथमीक शाळा आसा। 718 सरकारी, 286 अनुदानीत आनी 129 अनुदान नाशिल्ल्यो। मराठी 758, इंग्लीश 251, कोंकणी 67 मुळाव्यो शाळा आसा। पुराय उर्दूत 11, कन्नडांत 4, हिंदीत 3 शाळा चलतात। 39 शाळा 2 ते 3 भाशांची जुळवाजुळव करून चलतात। मराठी, कोंकणी, उर्दू, तेलुगू, हिंदीतल्या 10 कॉम्बिनेशनांत 39 शाळा। कॉम्बिनेशनाच्यो धरल्यार उर्दू भाशीक शाळा पावतात 29चेर। शिक्षणीक वर्स 2023-24 खातीर 52 नव्यो शाळा उगडूंक अर्ज, तातूंतले 21 अर्ज कोंकणी खातीर, 10 मराठी शाळां खातीर। इंग्लीश मुळावे शाळे खातीर 14 अर्ज, उर्दू शाळे खातीर 6 अर्ज, हिंदी खातीर 1 अर्ज आयला। सगळे अर्ज शाळांची शक्यता तपासूंक पेंडिंग। आता हें पळयात, 2014 सावन आज मेरेन 102 सरकारी प्राथमीक शाळा बंद पडल्यात। 1978तल्यान मेजल्यो जाल्यार ह्या 35 वर्सां 384 शाळा बंद पडल्यात। 2014तल्या डेटा प्रमाण राज्यांत 822 सरकारी शाळा आशिल्ल्यो। 2016 वर्सा त्यो देंवन 800 पावल्यो। 2017 वर्सा 780चेर पावल्यो। 2019 वर्सा 742चेर पावल्यो। उपरांत कोविड काळांत दोनीक वर्सां एकूय शाळा बंद जावंक ना। 2022 वर्सा सरकारी शाळांचो आंकडो 718 मेरेन देंवलो। 2014 ते आतां मेरेन 9 वर्सांत 102 सरकारी शाळा बंद पडल्यो। डाटा पळयल्यार वर्साक सरासरी 15 सरकारी शाळा बंद पडटात। 1988 सावन 35 वर्सांत 384 सरकारी शाळा बंद पडल्या। एके वटेन मराठी, कोंकणी सरकारी शाळांचो आंकडो वर्सान वर्स पडत आसा, जाल्यार दुसरे वटेन हेर भाशीक शाळांची मागणी आनी आंकडो ल्हव ल्हव वाडटा। कोंकणी गोंयकार तरणाटोय इंग्लीश शिकून उंचेलें शिक्षण पोटापाणया खातीर भायर सरलो। गोंयची डेमोग्राफीक रचना झपाट्यान बदलता। प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार।